जे तू कोणाचें नाव घेता ओनर म्हणटा पळय ते हांव विचारता मागीर फोन मारून तुका धाडला काय विचारता. ना तिची धाडूंक ना म्हटल्यार हांव येयला तुजे कडेन म्हटल्यार आमच्या घरा भायरूय कुत्रे आसा, धरलो चावलो कितें करतले मागीर. हांव हांगासर चेडू मनीस एकटे आसता, तशें प्लीज एकटे हांगासर येवं नाका. वेलकम बॅक टू अनादर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आनी आयचो टॉपिक तुमकां खबरूच आसा, थंबनेलार पयला आसतले तुमी, कॅप्शन वाचला आसतले तुमी. खूबदां तुमकां सांगता, सगळ्यांक सांगता हांव, खूबदां सांगता की विदाउट इन्फॉर्म करिनासतना तुमी घरा येवं नाका. कित्याक सांगता? पयली गजाल, भायर कुत्रे आसा, ते आमच्या घरा भायरूय कुत्रे आसा, धरलो चावलो कितें करतले मागीर सांगा. फाल्यां तुमकां कितें जालें, तुमी म्हणटले आमी तुमकां मेळोंक येयली आनी तुमी तुमच्या कुत्र्यांक आमच्या वयर घातलो, आमकां चावलो, हे सगळें तुमी उलयतली सारकें? हय सारकें. मेन थिंग कितें, हांव हांगासर चेडू मनीस एकटे आसता, तशें प्लीज एकटे हांगासर येवं नाका सांगिनासतना. अविनाश प्रो वड मारे थँक्यू सो मच. काम आसलें मातशें सांग मरे, सांग रे. कितें म्हणटालो तूं पेड प्रमोशना बीन करता. हांव सांगतलो सो फार्म ते वॉटरपार्क हांव म्हटल्यार कामाक आसता. ओके. सो तूं म्हटल्यार कशें व्हिडिओ घालूंक शकता न्हू. बरें, कितले चार्ज करता? डिपेंड कसले ते खंयच्या फार्माचे. वॉटरपार्क कसले नाव? फार्म 33 वॉटरपार्क. फार्म 33 ओनर फ्रेंड मरे म्हाजो. म्हाका तेणी सांगूंक ना केन्ना. ना म्हटल्यार ते चोडो म्हाजो फ्रेंड न्हू, पण तो ओनरूच म्हाजो फ्रेंड मरे. कशें? म्हाका केन्ना सांगूंक ना. हय जाल्यार रॉंग घरा कडेन आमी आसाना. ओके. येयल्यार ते तुवें पयली चूक तुजी, दारार येयल्यार डायरेक्ट तुका वायट धरूं नाका म्हणटा. पयलीं तुवें इन्फॉर्म करूंक जाय येता म्हणून, तूं डायरेक्ट असो येवं शकना. ओके सॉरी. कळ्ळें मरे. आनी ते तूं कोणाचें नाव घेता ओनर म्हणटा पळय ते हांव विचारता मागीर फोन मारून तुका धाडला काय विचारता. ना तिची धाडूंक ना म्हटल्यार हांव येयला तुजे कडेन म्हटल्यार प्रमोशन तूं कित्याक येयला खबर आहा ना. कोण मॅसेज करूंक जाय ना, आमी केन्ना आसतना आसतात, आमी नासले आनी कोण तुका कुत्र्यांनी धरलेलो हे मॅसेज करतलो. ते सांगता. आनी बरें चल्लां मरे काम बी. चल्ला रे, आतां हांव कन्स्ट्रक्शन लायनर आसता. एक सबस्क्रायबर येवन गेलो का आमकां बिस्किटी दिवन. थँक्यू सो मच ब्रो. हे पळय बिस्किटी दिवन गेला आमचो सबस्क्रायबर. दुसरी गजाल म्हणटा ती, हे घर म्हाजें न्हू. परत एकदा तुमकां सांगता, हे घर म्हाजें न्हू, हे घर अंकिताचें. म्हाजें घर घरा म्हापसा आसा. हांव म्हाज्या घरा आसता, हे हांगा एकटे आसता. आनी अशें तर अनवॉन्टेड लोक येवंक लागले आमी तुमचे सबस्क्रायबर म्हणून घरान डायरेक्ट, जाल्यार दॅट इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल. हांव बरे भशेन माये मोगान उलोवचो ना. हांव मातसो रफ उलयतलो त्या टायमार, कित्याक हांवें ऑलरेडी युट्यूबार इन्फॉर्म केल्लेलें आसा, प्लीज डू नॉट कम डायरेक्टली एट होम. आमची म्हणून एक प्रायवसी आसा, आमची म्हणून एक पर्सनल लायफ आसा. ओके, आमचो म्हणून एक सोशल मिडिया आसा, तेजेर तूं मेसेज कर, हांव अमको, आय वूड लव टू मीट यू. म्हाजी जेन्ना रिप्लाय येतली हांव तुमकां सांगतलो, तेन्नाच वी कॅन मीट. डायरेक्टली आमी अशें कशें मेळोंक शकता येवन? अशें ना की आमी रूड म्हणना, तुमकां सांगता थोड्यांक आसता पळय आमगेर येवं नाका, तशें ना आमचें काय. रे अभी इफ म्हाजी पेरंट्स घरान आसलेली जावं आनीक कोण आसलेलो, म्हाजी भाव भयण, जाल्यार म्हाका कांयच प्रॉब्लेम नासलें. पण गायज कितें आसा ना, हांव एकटें आसता घरा कडेन आनी तुमकां खबर आसा लोकांचे चिंतप कितले बुरशे आसता ते, सारकें न्हू अभी? हय तर आतां आयज काल तुमकां एवरीडे केसीस आयकोंक येता. कोणी कोणाचो रेप केलो, कोणी कोणाचो किडनॅप केलो, कोणी चोरी केली, कोणी आनी कितें केली, एसॉल्ट केली, हे चालूच आसा. गँग वॉर चालूच आसा. हितून असले अनवॉन्टेड लोक येतले आनी घरा भायर उबे रावतले. हांव तुजो सबस्क्रायबर, इट्स अ शॉकिंग थिंग. हांव आसलो, हांवें बरे भशेन हें केलें. ते आहले ते म्हणटले आहले अवी म्हाका म्हणटले आहले तुवें कोणाक हांगालो एड्रेस दिला, कोणाक नंबर दिला.
हांगासर लोक येता आपणाक ते त्रास करता, आपणाक थंय प्रायवसी ना, आपणाचे चेडू आपण तुझ्या घरा वचन तूं आपय म्हणच्या ना, एक कॉमन सेन्स. प्लीज अशें करू नाका. आमी तुमकां वायट म्हणिना. आय नो यू गायज लव मी सो मच. आमकां मोग खूब आसता लोकांचे, थोड्यांचे अट्रॅक्शन टुवर्ड्स मी आनी हें मातसो डिफरंट आसता. थोड्यांचे बरे आसता, थोड्यांचे वायट आसता, थोड्यांचे सारकेच थर्ड क्लास आसता. आमी जे सगळ्यांक एकल्याक धरून सावू शकना म्हणून आमी आयज परत एकदा स्पेशली तुमकां एक मेसेज एक डिलिव्हर करपाक ही व्हिडिओ काडल्या. प्लीज हात जोडून तुमकां रिक्वेस्ट करता, प्लीज डू नॉट डू दीस. अशें करनाका. आमकां खरेंच त्रास जाता. भायर येवन नेटान हॉर्न मारप, टी 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 करून सायडीचे लोक भायर सरता. कितें जालें काय म्हणटा. हें कितें म्हाजें पर्सनल वाडो न्हू, वाक्को वाडो म्हाजो न्हू, हांवें तो घेवंक ना. हांगासर सायडीक फॅमिली रावता, ल्हान ल्हान भुरगीं रावता, तेंचे कोण जाणटी आहा ती न्हिदलेली आसता. टे 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 करीत जाल्यार लोकांक त्रास जाता. प्लीज. आनी कोण दारार येत दादलो मनीस जाय आनी हांवें समज बाय मिस्टेक तुमकां कितें म्हटलें जाल्यार तितून हांव रिस्पॉन्सिबल ना. तशें ना, हांवें ताका डायरेक्ट सांगलां, म्हाका इन्फॉर्म करिनासतना कोण दारार येयलो ताका एंटरटेन करूं नाका सांगलां. म्हाका फरक पडना. आमकां आमची प्रायवसी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अशेंच जाता. फाटले एका बायलेन आनी एका गोंयच्या युट्यूबराक केल्लेले सेम तेच बायलेन म्हाका केले. कितें केलें सांगता तुमकां. फोन मारलो इंस्टाग्रामाचेर, सांगलां आसतलें तुमकां. फोन उखली ना म्हणून करून मागीर तुमकां एटिट्यूड आसा, तुमी कितें समजता, जिवाक व्हडली युट्यूबरां समजता, व्हडली फेमस समजता, हें तें करून करून व्हडले केले. अरे आमकां कशें कळटलें कोण कितें कॉल मारता, खंयसून कॉल मारता, कितें तो. आमी कितें बेश्टेच रस्त्याक पडल्या कोणाचे फोन अटेंड करून बसपाक. हजारांनी लोक म्हाका मेसेजी करता, सगळ्यांचेच घेवन बसून हांव. म्हाकाच खबर ना म्हाका कोणी मेसेज केल्या ती. अरे बाबा कोणी केला, बरें रिप्लाय केला, नंबर शेअर केला, मेळोंक येता, दॅट इज सेपरेट. फाटल्यान तुमकां फाटले थोडे दीस पयलीं तुमकां शेअर केला एका बायलेन फोन मारलो म्हणून, आमचो तुमी फोन उखली ना आनी अशें तशें उलोवंक लागली म्हणून. कित्याक करता नाका जाल्ले तुमची. अरे तुमकां हांव परत एकदां सांगता, ओके, हांव व्हडलेपण सांगिना, हांव ह्या लेवलार पावला म्हणून हांव तुमकां सांगिना. वॉट इज इम्पॉर्टंट, खंयच्या एक्टरांच्या पांयांक धरच्या परस, खंयच्या युट्यूबराचो हात धरच्या परस, असो धरून फोटो काडच्या परस. अरे हांव म्हणटा कितें, जो टायम तूं हांगा स्पेंड करता तितलो तुज्या पेरंट्सा वांगडा स्पेंड कर. आवय बापा इतलो व्हडलो सेलिब्रिटी आहा, आवय बापायकून व्हडलो सेलिब्रिटी आसता, आमचे असले युट्यूबर आसता. आमचे असले युट्यूबरांक व्हॅल्यू आहा ना, आमच्या असल्या युट्यूबरांक व्हॅल्यू ना, आमच्या असल्या लोकांक व्हॅल्यू ना जितलो आवय बापाय कडेन आसा. अरे तुज्या फ्रेंडां वांगडा टायम स्पेंड कर, भायल्या भुरग्यां वांगडा, गर्लफ्रेंडा वांगडा टायम स्पेंड कर, आवय वांगडा स्पेंड कर टायम. दारार येवन उबो रावता 7 सुमार, तो बीन 7 सुमार येयला, तो 6:30 7 सुमार. बरें दिसना. हांव म्हाका खरें वायट दिसलें. एक कितें आसता सांग, स्पेसिफीक टायम आसता कोणागेर वचपाचो, सारकें न्हू. आनी स्पेशली कोण चेडू मनीस आहा जाल्यार तेंगेर वचपाक एक टायम आसता. चल आमकां सुद्दां आमच्या पेरंट्सान अशें शिकयलां की बाबा जेवपाच्या टायमार एकाक केन्ना वचाना, दनपारचे सुद्दां न्हू रे हवे, एकाक 2 कोणागेर वचाना, 3 वचा जाल्यार म्हणटा कोणाचे न्हीद हे जाता म्हणून पिड्ड्यार जाता, सारकें न्हू हवे. आनी स्पेशली खंयच्या चेडवा मनशागेर अशें रातचे येवप बरें जायना तें. प्लीज तुमकां दोन्ही हात जोडून रिक्वेस्ट करता, हांगासर दारार येवं नाका. प्लीज, इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. ओके, आमकां रूड आमचो बिहेवियर ना, आमकां एटिट्यूड ना. ओन्ली थिंग इज आमच्या घरा भायर आमकां खंय मेळटा दॅट इज डिफरंट. आमी रावन रिस्पेक्टान उलयतात. आमी तर कॉन्टॅक्ट केला आमच्या वांगडा, तर तुमी फोनार राहा, आमी तुमकां सांगता प्लीज कम, देन मोस्ट वेलकम. अशें डायरेक्ट येवन तुमी हे ते हांव वळखा पासून ना ह्या भुरग्याक, हेजें नांव पासून केन्ना आयकोंक ना, आयज पासून येयला, अजून म्हाका तेजें नांव खबर ना बाबड्याचें. तो म्हाका सांगता फार्म 33 खंयच्या तरी फार्माचें नांव सांगलें आनी तेजें आपूण कॉलेब्रेशन म्हणून येयला. हांव तेज्या ओनराक वळखता, तेज्या ओनरानूच म्हाका केन्ना फोन मारूंक ना. अशें नाकाल्ले फटींगपणां लोक करता ते बरें दिसना कर पळोवपाक. आपूण कॉलेब्रेशनाक येयला जाल्यार तेका एक रिस्पेक्टेड एक वे आसता न्हू प्रोफेशनली करपाक. मेसेज कर म्हाका, ईमेल घाल म्हाका, बाबा आपणाक कॉलेब्रेशन करूंक जाय जाल्यार हांव तुमकां रिप्लाय करतलो. मागीर फुडले तूं डायरेक्ट घरार तूं रिक्वेस्ट घेवन तूं डायरेक्ट घरा भायर उबो रावता. आतां हांव नासलो, ते अंकिता आसले, मागीर कितें ते म्हणटले ते पोवन आबूज जातले. हें कितें ह्यो सेम टॉपीक हांवें थोडे दीस पयलीं घातलेलो, परत तेंच. प्लीज तुमकां सांगता, दीस इज नॉट
पब्लीक एरिया, हे पब्लीक एरिया न्हू. हांगासर येयलो केन्ना जाय तेन्ना उबो रावलो, जाय तेन्ना गेलो ना. आनी दुसरी गजाल, तुमी येता आसतना हांगासर घे म्हणून बिस्किटी हाडटा, कोण आनी कितें हाडटा, कोण आनी कितें हाडटा. प्लीज डोंट बाय. पांया पडटा तुमकां. तुमच्या घरा व्हरा, तुमी मेहनत करता, तुमचो पेमेंट घरा व्हरा. आवयक दिया, बायलेक दिया, भयणीक दिया, भावाक दिया न्हू गो. धाकटी भुरगीं आसतली. आपणाक कितें जाय जरुरत वस्त जाय ती घ्या. तू इतले ट्रॅव्हल करून तू हांगा येता, स्पेशली बिचोलीसून हांगा येता आनी तू प्लीज, आमी तुमचे अगेन्स्ट ना. वी आर नॉट. तुम्ही येयले म्हणून आमकां कितें आमी राग येवंक ना तुमचो. ओन्ली थिंग इज आमची प्रायवसी, आमचें घर आसा. हांगासर भायर कुत्रे आसा, आमच्या दारानूय एक कुत्रो आसा. ओके, फाल्यां येयलो तेणी घट धरलो, चावलो जाल्यार तुमी म्हणटले आमी ताका चावोंक लायलो, तुमी तुमच्या सबस्क्रायबरांक रिस्पेक्ट करिना म्हणटली. फाल्यां आतां तुमकां दुसरी गजाल सांगता. बाय चान्स हांगासर समज म्हणटा, हांव अशें म्हणटा, बाय चान्स समज हांगासर काल समज कोणाच्या घरान चोरी जाल्या म्हणटा, अचानक तुमच्या असलो कोणी एक अननोन मनीस ह्या लेनीन येयलो, असो भोंवता तो दिसलो सस्पिशियस कशें. आमच्या दाराक लॉक आसा, रिटर्न गेला, लोक म्हणटले की हांगा एक भुरगो येयल्लो सस्पिशियस कसो भोंवतालो. फाल्यां तुमच्या नांवान केस घातली, कंप्लेंट केली, तुमकां पुलीस स्टेशनार हाडले, तुमकां त्रास. हांगासर जाणटी लोक आसा, हांगा खूब आसा. फाल्यां अशें पळयतले, अशें रे कोण रे अननोन मनीस, हो कोण रे आबूज कसो. आमचे लेनीन हांगा चड घरां ना, हांगा अननोन कोणी येयलो कळटा. हांगासर जे लोक येता ते नोन लोक, जे वळखतात आमकां एकामेकाक सगळ्यांक. आमी अननोन मनीस कोण येयलो काय लोक आबूज जाता. प्लीज करूं नाका नासले, प्लीज. दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल. आनी दुसरी गजाल, ते बिस्किटी हाडप आनी कितें हाडप प्लीज करूं नाका. जाणा तुमचो मोग आसा, तुमी मोगान आमकां हाडला न्हू, बिस्कीट हाडले, चॉकलेट मोगान हाडला ना न्हू. थँक्यू सो मच. हांवें एक्सेप्ट पासून केलें, घेतले पासून अशें म्हणूंक ना, वर म्हणूंक ना, घेतलें हांवें. प्लीज रिक्वेस्ट करता, प्लीज तुमच्या पांया पडटा. तुमचे व्हॅल्युएबल मनी काम धंदो करून घाम कश्ट काडून जोडलेले पयशांनी अशा वस्तू हाडून आमकां दिवं नाका. आमी तेजो हकदार न्हू. तेजो एक्चुअली हकदार तुमचे पेरंट्स. घरा मम्मीक वखदां व्हरा, घरा मम्मीक जेवण व्हर, आनी कितें व्हर न्हू. हांगासर 200-300 रुपयाची वस्त हाडच्या परस घरा तरी व्हर. प्लीज डोंट डू दीस. ओके, हें तुमकां सांगपाक ही स्पेशल हांवें व्हिडिओ केल्लेली. हांव जाणा की तुमी हे हांवें जें सांगलां तें तुमी आयकलां आसतलें म्हणून. आनी अशेंच तुमकां हांवें सांगलेलें की हांव ही बायक काडपाचो आसा, पण आतां हांवें डिसायड केला ही न्हू RX म्हाजी. खूब जाण विचारतात म्हाजे RX फायनली पावस कमी जाल्लो आसा न्हू, भायर काडटा, डिसमेंटल करता, मॉडिफिकेशन चालू करता, तुमकांय दाखयता न्हू का. मॉडिफिकेशन पळया, गाडी पळया कशी कितें करता तें हांव. ओके, आनी आयज कितें सांगलां तें परत पांयां जोडटा. आयका, आनी चॅनलार नेवे आसा जाल्यार टन करून घंटा बजया, आनी टिकटाक करून सबस्क्रायब करा, आनी टाक करून सगळे कॉमेंट बरे मारा. आनी नेवे व्हिडिओ येयले काय नोटिफिकेशन येतले तुमकां टिनिंग करून. ते प्ले करून भायर सरो नाका, प्ले करप पळया. आनी एक नेवो ऑप्शन येयल्लो आसा हायप म्हणून, तो हायपूय मारा न्हू. आनी हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टाटा, गुड नायट, बाय 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 बाय. सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. सबस्क्रायब करा.